गोठण वेलिंग हांगच्या रंगमेळ ह्या सांस्कृतिक संस्थेच्या 26व्या वर्धापन दिसा निमतान कला आणि संस्कृती संचालनालयाच्या जोडपालवान रंगमेळ 2017 आयोजन केला। तशेंच ह्या वेळार गोयच्या नामनेच्या ज्येष्ठ कलाकारांचो भोवमानूय करतले म्हूण माहिती आयोजन समितीन दिल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार। रंगमेळ वेलिंग गोठण गोंय ह्या संस्थे वतीन येता त्या 31 डिसेंबर 2017 ह्या दिसा गोंयच्या लोककलेचो उत्सव घडोवन हाडपाचें थारायलां आनी त्या उत्सवाचें नांव आसा लोककला महोत्सव रंगमेळ 2017। रंगमेळ ही संस्था गोंयच्या लोककला आनी लोकसंगीत हे क्षेत्रांत फाटलीं 26 वर्सां वावुरता। वेलिंग सारक्या एक ल्हानशे गांवांत ही संस्था 14 नोव्हेंबर 1991 हे दिसा ह्या संस्थेची स्थापना जाली। मूळ उद्देश आशिल्लो गोंयचो लोकवेद, गोंयची लोककला, लोकसंगीत, लोकनाट्य ह्या सगळ्यांचो सांबाळ करप आनी हे कलेंचो प्रसार आनी प्रचार करप हे उद्देशान वेलिंग गांवचे कांय तरणाटे एकठांय येवन ही संस्था स्थापन केल्ली आनी गेली 26 वर्सां सातत्यान ही संस्था ह्या लोकवेदाच्या क्षेत्रांत वावर करता। 26 वर्सांच्या कारकिर्दीत संस्थेच्या सगळ्या कलाकारांनी एक गगन भरारी मारल्या। गोंय राज्य, भारत देश, तेच भशेन जगांतले सिंगापूर, मलेशिया, हाँगकाँग, थायलंड, नेपाळ, अमेरिका, वेनेझुएला, कुवेट, दुबय, इंग्लंड, पोर्चुगाल, माकाव ह्या सारक्या देशांनी ह्या संस्थेच्या कलाकारांनी गोंयची नीज लोककला त्या देशांतल्या लोकां पर्यंत पावोवपाचे प्रयत्न केल्ले आसा। संस्थेच्या नांवार अनेक पुरस्कार आनी अनेक भोवमान ह्या संस्थेक लाभलेले आसा। ह्या संस्थेच्या माध्यमांतल्यान तयार जाल्ले कलाकार, युवा कलाकार, युवा प्रतिभा पुरस्कार म्हणात, युवा सृजन पुरस्कार, यशोदा मिनी पुरस्कार, तेच भशेन राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार, गोमंतक कलाभूषण पुरस्कार, कलाभूषण पुरस्कार असे पुरस्कार प्राप्त जाल्ले कलाकार ह्या संस्थेच्या वांगडी जावन आसात आनी गेली सातत्यान 26 वर्सां ह्या संस्थेन ह्या लोककलेच्या मळार वावर केला। ते खातीर रंगमेळ 2017 हो नांवाचो लोकोत्सव हो आमी आज घडोवन हाडटा।